मांगूर हिल वास्कोत कोविड दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान थळावे लोक आनी थळावे लोकप्रतिनिधी मुरगांवांतले 2 आमदार आनी 1 मंत्री वास्को शटडावन करचे म्हूण गोंय सरकारा कडेन मागणी करताले. गोंय सरकारान मात ती मान्य करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनीच वास्कोतले तांचे मांड बंद करून वास्को लॉकडावन केलें. नगरपालिकाय तातूंत वांटेकार जाल्ली. मात ह्या प्रकारान मुरगांवांतलो 1 मंत्री लोकांनी केल्ल्या लॉकडावना पासून पयस राविल्लो. नगर उदरगत खात्याचो मंत्री आशिल्लो मुरगांवांतल्या ह्या मंत्र्यान नगरपालिका ह्या लॉकडावना पासून पयस रावची म्हूण नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या अधिकाऱ्याक धाडून मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवका बरोबर बसका घेवन नगरपालिका बंद दवरप चुकीची आसा. नगरपालिकेन पालिका वाठारांत आशिल्ले मांड चालू करपाक सुरवात करची असो सल्लो दिलो. खंय म्युनिसिपल सर्विसेज वर प्रोवाइडेड 3 सर्विसेज वर कंसीडर्ड एसेंशियल. अगर आपने देखा होगा इस समय पुलिस, हेल्थ वर्कर एंड म्युनिसिपल सर्विसेज, उन्होंने तो सैनिटेशन के लिए म्युनिसिपल सर्विसेज बोला. ये रेस लंबा है. आपको लग रहा है 3 महीने हो गए हैं. वैक्सीन, बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्स मिनिमम 6 to 8 months है in past, वरना it takes 2 to 3 years. Why this time it is fast? It's not because कि हमने कोरोना में ज़्यादा पैसा डाला है. 10 साल पहले there was something called as H1N1 and SARS. SARS is a कोरोना वायरस. उसको जब तक अभी SARS के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है. जब कोरोना वायरस एट द टाइम पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान घेतिल्ल्या बसकेक सगळे नगरसेवक हजर नाशिल्ल्यान परतून एक फावट सगळ्या नगरसेवका बरोबर बसका घेवन निर्णय घेवपाक जाय अशें नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान बसके उपरांत सांगलें. DMAन रिक्वेस्ट केली की आमी एसेंशियल सर्वीस आमी बंद करूंक जायना. ताका लागून हांवें DMAक सांगलें की आमची 30 जाणांची काल टेस्ट जालेली आसा आनी आयज 30 जाण जातले 30-35 आनी सपोज तेंचे रिजल्ट तेंचे कशे येतले ते प्रमाणे आमी चालू करता. तेणी तो रिक्वेस्ट करून गेला की जाता तितले मॅक्झिमम वर्कर धरून काम कर, इवन कावंटर ओपन कर. हांवें ताका सांगलां की आमचे कडेन कावंटर ओपन करपाक इक्विपमेंट्स ना. ते सांगले, तेय तेणी सांगलें आपूण अप्रूव करून दिता. आनी लॉकडावन इवन वास्को मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, तेकाय लागून आमी कशें तेंच्यांनी ओपन करपाची ती थोडी सजेशन डिस्कस जाली. ताका लागून म्हाका दिसता हांव एक खंय तरी स्पेशल मिटींग मागोवची पडटली. सगळे 25 कावन्सिलर जाय पडटले. हो DMA इमर्जन्सी येयलो आनी तो सडनली कावन्सिलरांक कॉल करून आपयले. म्हाका दिसता सगळे कावन्सिलर नासलेले, एक 10-12 कावन्सिलर आसले. स्पेशल मिटींग डिस्कस करूनच आमी खंय तरी डिसिजन घेतले की फ्रुट्स जावं तूं वेजिटेबल मार्केट, संडे मार्केट, मॉडर्न मार्केट कशें ओपन करपाचें, कशें तेंचेर घालपाचें. एक तर अल्टरनेट नाल्यार एक लायन खंयची ओपन आसची, डिस्टन्स मेंटेन कसो जावंक जाय तेंचे कडल्यान, आनी कंपल्सरी मास्क यूज करपाक जाय, सॅनिटायझर यूज करपाक जाय आनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय. हें सगळें आमी तांकां सांगताले. सपोज ते शॉप्स ओपन करता जाल्यार आमी तांकां एक्चुअली शॉप्स बंद करूंक सांगूंक ना. तेंच्यांनी वॉलंटरिली आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. पालिका प्रशासनाचो अधिकारी दुसरेच सांगता. तो म्हणटा आपूण पालिका वाठारांत चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाची म्हायती घेवपाक आयिल्लो. It was general review, like in between we review. So I had gone to the solid waste management site also, and also I wanted to discuss with the councillors in light of the corona situation. So the basic message is that we have to continue to take steps to combat corona, but we should not fear the illness. So just to give the positive message, and that we are all together to support the council in providing the public service to the people. Yesterday they had. I think we had a good discussion. You were also part of it. So we have to continue to learn to live with it. Okay, cases even if they come, we have to ensure that they get the care. Those with symptoms get the care. We cannot go for complete shutdown.